आज ग्रांडोला विला मोरेना या ऐतिहासिक गीताच्या प्रसारणाक 52 वर्सां जाली। 25 एप्रिल 1974 या दिसा सकाळी 12:20 वरांचेर रेडिओचेर हे गीत प्रसारित जालें आनी पोर्तुगालात कार्नेशन क्रांती सुरू जाली आनी 4 दशकां परस चड काळ चलपी एस्तादो नोवो हुकुमशाय शांततायेन सोंपली। जोसेफ आफोन्सो हाणें बरयल्ल्या ह्या गितान समता आनी लोकसत्तेचो संदेश दिवन स्वातंत्र्याच्या झुजाक प्रेरणा दिली। आज ह्या गीताक स्वातंत्र्याचे आनी सामाजिक न्यायाचे प्रतीक म्हणून संवसारभर मान्यताय मेळ्ळा। गोंयांच्या राजकारणात आमी खूब फावटी एक शब्द आयकता, तो म्हणल्यार सालाजारशाही। ही सालाजारशाही म्हणल्यार आंतोनियो ऑलिव्हेरा दे सालाजार नांवाचो पोर्तुगालान जो डिक्टेटर आशिल्लो, तेजो रिजीम जो आशिल्लो, तेजी सत्ता जी आशिल्ली 40 वर्सांची, ताका इस्तादो नोवो म्हणटाले, ती जेन्ना पोर्तुगालाक आनी पोर्तुगालाच्या कॉलनीन सगळ्या लागू जाली, तिका सालाजारशाही आमी जनरली म्हणटा। आणि त्या सालाजारशाहीच्या अंडर बऱ्योचश्यो सिव्हिल लिबर्टीज ज्यो आशिल्ल्यो पोर्तुगालांतल्यो आनी पोर्तुगाल भायल्या तांच्या कॉलनींतल्यो, त्यो सगळ्यो काडून घेतल्यो। खूब गोष्टींचेर सेन्सरशीप आयली, बॅन्स येवपाक लागले। त्या बॅनान एक गोष्ट बॅन केली म्हणटा ती झेका आफोन्सो नांवाच्या एका कम्युनिस्ट सिंगराचे एक सॉंग ग्रँडोला विला मोरेना म्हणून। तें सॉंग 25 एप्रिल 1974 या दिसा रातचे 12:20 रेडिओचेर प्ले केलें। ते कित्याक केल्लें? जे काही मिलिटरीचे ऑफिसर्स आशिल्ले पोर्तुगालाचे, जे सालाजाराच्या विरुद्ध आशिल्ले, तेणी एक बंड करपाचें ठरयलें आनी ते बंड सुरवात करपा खातीर तांकां एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करपाचो आशिल्लो लोकांक खातीर, सो दॅट लोक तेंचे जे सोल्जर्स आशिल्ले ते आपल्या घरांतल्यान भायर सरून लिस्बन सिटीचेर मार्च करतले। आणि तो सिग्नल म्हणून तेणी हे झेका आफोन्सोचे हे सॉंग ग्रँडोला विला मोरेना हे 12:20 तेणी प्रसारीत केल्लें। जरी ते आर्मी ऑफिसर आशिल्ले तरी एस्तादो नोवोचो जो ट्रान्सफर ऑफ पावर आशिल्लो तो पिसफूल जालो, कसलेंच युद्ध थंय जालें ना। एस्तादो नोवोची जी सत्ता आशिल्ली ती सोंपली आणि पोर्तुगीज लोकांच्यो सिव्हिल लिबर्टीज तांकां परत मेळ्ळ्यो। आफ्रिकन कंट्रीज ज्यो पोर्तुगालाच्यो कॉलनीज आशिल्ल्यो, आंगोला, मोजांबीक सारक्यो, थंय पोर्तुगालाची राजवट संपुश्टान आयली। आणि जरी गोंय आमचें 1961 स्वतंत्र जाल्लें तरी सालाजार जितो आसा पर्यंत तेणें गोंय हें पोर्तुगालाचीच टेरिटरी वो क्लेम सोडून आशिल्लो। सो 1974 जेन्ना 25 एप्रिलाक हें रेव्होल्युशन जालें तेन्ना गोंयचेर ऑफिशियल क्लेम पोर्तुगीजान सोडलो आणि त्या दिसाच्यान नवे संबंध इंडिया आणि पोर्तुगालाचे प्रस्थापित झाले।